सुपाची पूड हरवळे ते साखळे मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा। भर पावसात रस्तो खणून दवरिल्ल्यान वाहन चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा। रुंदीकरणाच्या नांवान झाडां कापल्यात, दोंगर कापणी लेगीत जाल्या। रस्तो रुंद आणि काँक्रिटीकरण करतना ताच्या पोंचे पायपलायनी, केबल्स रस्त्याच्या भायर स्थलांतर करप गरजेचें आसा। मात ते करूंक नाशिल्ल्यान येवपी काळात तातूंत इबाड जाल्यार लोकांक समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें, अशें नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांचें म्हणणें। तशेंच रस्त्याच्या कुशीक काँक्रिटाचो गटर उबारला, मात ह्या गटराची उंचाय प्रतापनगर वाठारांत चुकला। आतां तो गटर मोडून परतून बांदतात, हातून लोकांच्या पयशांची नाशाडी जाता। देखून ह्या सगळ्या प्रकारा कडेन सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवचें, अशी मागणी नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांणी केल्या। तुम्ही हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळयता, म्हाज्या फुडल्यान पळयता, हांगासर हो रस्तो कॉन्क्रीट करपाक म्हणून 3 किलोमीटर हांगासून हॉस्पिटला पर्यंत कॉन्क्रीट करपाक आनी वायड करपाक एक योजना आसली। 2 वर्सां पयलीं ती म्युनिसिपालिटीन येयल्ली, तेजे उपरांत आमकां कांय कळोवंकूच ना। आमी लोकां कडल्यान वचून थोडोसो जागो मागलो, थोड्या लोकांनी दिलो आनी हो कामाक आतां ऐन पावसान सुरवात केल्या। वर्सभर पयलीं हांगासर ह्याच रस्त्यान आनी इंटरनल रोड्साचेर सिवेज प्लांट घातला, म्हणजे सिवेज ट्रिटमेंटची लायन घातली आनी रस्ते सगळे फोडून काबार करून दवरल्या। आनी त्या रस्त्यान हो रस्तो आतां कॉन्क्रीट करपाक लागून हो रस्तो खणला। हो रस्तो खणला आतां 1 म्हयनो जालो, हेजेर 1 कोटी सुद्दां सिमेंट घातलेली ना। कित्याक रस्तो घडलो? ही पायपलायन पोंद हेजे आसा, हेजे पोंदा आतां सिवेज लायनूय गेल्ली आहा। ती आतां 200 मिटर रस्तो केला, तितून ती सिवेज लायन पोंदा गेली। 150 काय 200 कोटी रुपया खर्च केला गोंय सरकारान सिवेज लायन घालपाक, आनी ती सिवेज लायन आतां पोंदा गेल्या। ती सिवेज लायन कशी ओपन जातली? काय ते पयशे आमचे बुडीत खात्यान गेले 3 किलोमीटर पर्यंत। हेजे पोंदा 2 पायपलायनी आहा, ती पायपलायन जर फुटात जाल्यार रिपेर कोण करतलो? ते परत तुमी रस्तो फोडटले रिपेर करपाक। ही पायपलायन आयदर शिफ्ट करपाक जाय आसली किंवा न्यू पायपलायन तरी घालपाक जाय आसली। कालच्यान हेपय खांबे घालपाक सुरू केल्या। हांवें विचारलेले, चवकशी केली ना, एस्टिमेट जाला म्हणटाले हे खांबे घालपाचे, पूण एप्रुवल मेळोंक ना। एप्रुवल मेळोन आसा काम कशें सुरू जालें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।